पर्यावरणाचो जो इशू आसा त्या पर्यावरणाच्या इशूचेर नेमके गोंयकारांक कितें दिसता काय तो मागीर टायगर रिजर्वाचो इशू आसूं किंवा इको सेन्सिटीव झोनाचो इशू आसूं आनी खरेंच ह्या विशयांच्या खोलांत वचून आमी आमचें मत मांडटात काय वरवरचो अभ्यास किंवा राजकारणी सांगतात ते आयकून आमी आमचें मत थारायतात. सो सुरवात करतना ताजो विशय आहा तो मागीर इको सेन्सिटीव विलेजांचो थंयच्यान सुरवात करया. आनीक पांडुरंग बाब 70 म्हणटकीर पयलो अधिकार तुजो. सो लोक विरोध करतात, लोक म्हणटात आमचे गांव इको सेन्सिटीव झोना भितर घालनाका. हो विरोध कितलो बरोबर कितलो चूक आनी खरेंच इको सेन्सिटीव झोना भितर आज हांव मुख्यमंत्र्याचें रिएक्शन आयकतालो की इको सेन्सिटीव झोना भितर तुमचो गांव आसल्यार घर बांदपाक मेळटात, रिपेर्स करपाक मेळटात, सगळें करपाक मेळटा, फक्त रेड इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड. सो हाव आर यू लुकींग एट पिपल्स पर्स्पेक्टीव रायट नाव? प्रमोद, मुळात आमच्या गोंयचे जे क्षेत्रफळ आसा ते अत्यंत कमी आणि तेतून आमचे जे अभयारण्य आसा त्यांच्याच सुमारे 850 सुमार स्क्वेअर किलोमीटर त्यांच्याकडेच एरिया सगळ्या म्हणजे बर्ड सेंच्युरी आहात किंवा बाकीची सेंच्युरी आहात. तेतून अभयारण्याच्या उपरांत कस्तुरवेंगण रिपोर्ट जो आयलो, त्याच्या उपरांत गाडगीळ रिपोर्ट आयलो. सो अभयारण्याच्यान एक 10 किलोमिटरचो बफर झोन आसचो अशें पयलीं ठरलें इको सेन्सिटीव झोन. आणि मागीर तो अभ्यास करून 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 गोंय सारक्या राज्याक तो 1 किलोमिटराचेर मेरेन हाडलो. सो ह्या 1 किलोमिटरान पयलीं एक सुमार 99 गांवां येतालीं पयलीं स्टार्टिंगच्या काळान आनी ती नोटिफिकेशन परत परत दर वर्सा ते काडून 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 रिन्यू करता फाटलीं 10-12 वर्सां. पूण ती फायनलायज काय जायना. आत्तां ती म्हाका दिसता फायनलायज करपाच्या स्टेजीर येयल्या. 70 सारक्या गांवांत 70 आसो, नेत्रावळी आसो, सांगे आसो किंवा काणकोण आसो. काणकोणचे 1-2 गांव जाताले पयलीं, ते व्हडले हे नाशिल्ले. 70 सगळ्यांत चड आसा. सो 70 सारक्या भागान जेन्ना अभयारण्याच्या हितूनच दहशती खालीच फाटलीं 20-25 वर्सां जेन्ना 70 जगता अशा वेळार इको सेन्सिटीव झोन आहा तो 1 किलोमिटर जर केलो जाल्यार ते 1 किलोमिटरान 70तली चडशीं गांवां येतात. अभयारण्याच्या भोंवती जी आसा लागीं आशिल्ली चडशीं गांवां येतात. म्हणजे जी पयलीं आमी अभयारण्यात पडना म्हणटाली ती सुद्दां बफर झोनान येतात. आतां CM जे सांगता ते बरोबर आहा तेंचे की घरा काय दिवचें ना हें करचें ना म्हणून. पूण ज्यो जमनी ज्यांच्या नांवार ना लोकांच्या ते सरकारी जमनीन रावतात. फॉरेस्टाच्या जमनीन अतिक्रमण केलां, महसुली जमनीन अतिक्रमण करून ते लोक ते वसल्यात. आनी सरकारची चूक इतकी गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां उपरांतूय त्या लोकांक तांच्या जमनीचे रायट्स दिवंक ना. सो अशा वेळार फाल्यां इको सेन्सिटीव झोन जातकच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्या कडेन डॉक्युमेंट मागचो ना कशा वयल्यान? कोणची कोण गॅरंटी दिता? हो एक मेजर हे आसा विशय. आनी काल आतां आमी पळयलें जाल्यार आमच्या आमदारांनी बीन सुभाष फळदेसायन आसत किंवा दिव्या राणे आसत की हेंच्यांनी मिटींग आपयलें आनी ते लोक आपले घे सरपंच पंच जशे सभेक तांचे जमतात बरावाडे खावपाक तशे ते लोक येयल्ले. हांव म्हणटा फाटलीं 10-12 वर्सां विशय चल्ला एक सरपंच किंवा एक पंच करून उलयनाशिल्लो ह्या विशयाचेर. आतां जेन्ना डॉक्टर दिव्या राणे तुमकां सांगलें की बाबा हे अशें जातकच आमचेर परिणाम जातलो म्हणून तेन्ना तरी लोक जागे जाल्या ही बरी गजाल. किमान लोक जागे जाल्या. हो खऱ्यांनीच विशय परवडना. जर परवडटा आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान जशें म्हटलां किंवा हांवूय सरकाराक सांगपाक सोदता की पयलीं 70 जमनीचो प्रश्न मिटयात, त्या लोकांक तांचे अधिकार दियात जेणे करून जेन्ना इको सेन्सिटीव झोन जातलो तेन्ना थंय घर बांदतलो, रिपेर करतलो आनी कितें करतलो सामकें. ओके जयल, तुमी कशें पळयता ह्या विशया कडेन? कारण पांडुरंग सामको ताणें लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान विशय मांडला. डू यू हॅव अ डिफरंट पर्स्पेक्टीव? Yes, slightly different, Pramod, because see, out of the 2 meetings which you held that day, one in Satari and one in Khola in Kankona, दोनोही मिटिंगेन एकूच मुद्दो काडिल्लो की livelihood will be affected. Now, when you have this eco-sensitive zone, एक भंय तयार जाला लोकांच्या मदीं की वी विल बी डिस्प्लेस्ड. आमचे सगळे हे भायर पडटले आनी आमकां भायर उडयतले. आमकां कांयच करूंक मेळचें ना. आमी आमचें काम करता, धंदो करता तो करूंक मेळचो ना. So I think there is a lot of misconception created in the minds of people. In fact, the eco-sensitive zone clearly is defined as red categories out of the zone, orange categories, industries out of the zone, and there are a lot of other permitted activities in the zone. Like you can do your normal occupations, like traditional occupations are allowed in the zone. Whatever livelihoods you're talking about, I don't think there is any bar on that. So हे आतां फियर हे केल्ले उपरांत ताका दिसता की हे आतां आमचे पाड पडटले म्हणून. सो आय थिंक देर इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल एन अवेरनस टू बी क्रिएटेड इन द मायंड्स ऑफ पीपल दॅट वॉट इज दीस इको सेन्सिटीव झोन एंड वॉट यू कॅन डू एंड वॉट यू कॅनॉट डू. तितून भितर लायक मायनिंगाचे थोडे हे गजाली आसा. मायनिंग इज नॉट अलाउड विदीन दोज लिमिट्स. देर आर सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज वीच कॅनॉट बी अलाउड.
disturbance of environment basically is not allowed. So तो एक मुद्दो जालो. Secondly, what happens is ground truthing एक करपाची गजाल आसा. आतां पळय in the meeting थोडो लोक उलयलो आनी there was a kind of a impression given that this crowd is brought in by the political powers that be to kind of convey a message which is completely different to what the ground reality is. So indun bidar kiti asa, there a lot of difference could be possible what we see on the ground and what is actually there. So or what is actually been conveyed here to the people. So तुम्ही म्हणतात की अंडरस्टँड द nuances, देन फॉर्म एन ओपिनियन. yeah. सुरेश बाब हो जो मुद्दो हा इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग मुद्दो की तांणी सांगलें की गोंया भितर ऑलरेडी 800 स्क्वेअर किलोमिटराच्या की चड इज ऑलरेडी अभयारण्य. ताजे उपरांत आमचे बाकीचे लॉक्ड एरियाज आसात वेगवेगळ्या तुमच्या CRZाक लागून लॉक्ड आसात, बाकीचे प्रोटेक्टेड एरियाज लागून लॉक्ड आसात. तांचो एक मुद्दो हा एक लोकांच्या दृश्टींतल्यान घरां मालकी हक्क तो, आनी दुसरो आनी कितली एरिया म्हण आमी लॉक करतले डेव्हलपमेंटाक हो तांचो मुद्दो. डू यू एग्री विथ दॅट की सडनली दीस इज बिकमिंग गोंयकार वर्सीस इकॉलॉजी? आता जॉयलान काढला तसो मुद्दो दोनूय गजाली आसात तातूंत. कारण एक म्हणजे गोंयची फॉरेस्ट एरिया जी ऑलरेडी इट इज 54% कवर. 54% कवर हेवटेन दर्यादेग उरता, तेवटेन वेस्टर्न घाट उरता, आनी एडिशनल आमी जर तातूंत विचार करूंक गेल्यार आतां सेंटराचें जें प्रायवेट फॉरेस्टाचें जें लेजिस्लेशन हातूंत येता तें तूं कवर करीत जाल्यार कितलेशाच लोकांची ज्यांनी आपल्यो काजू दोंगर करनासतना सोडल्यात आनी जंय झाडां गेल्लेल्यांत उरो कुंबो सगळें धरून बिबो कारो सगळो तांची फॉरेस्ट जर प्रायवेट फॉरेस्ट जाली आनी हें 54% आनी वाडटलें. सो अशे परिस्थितीक आतां पांडुरंग म्हणटा तो मुद्दो तो जर थंय लायलो, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गव्हर्मेंट आदिवासी रायट्सां बद्दल आतां तसो म्हणजे तांच्या पॉलिटिकल अजेंडाचेरूय आतां आदिवासी हो प्रकार आसा, तांकां पॉलिटिकली त्यो गजाली जाय आनी ताका लागून ट्रायबल रायट्सां खातीर ते बरेच सेन्सिटीव दिसतात. सो सनद फॉरेस्टांत रावतल्या लोकांची जमनीच्या अधिकाराची सनद हो जर विचार हो इश्यू जर तुमचे कडेन इतलीं वर्सां सुटना, एटलिस्ट इतलीं वर्सां त्यो लोकेलिटी त्या फॉरेस्टांक आसात पूण त्यो लोकेलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल त्यो डिमार्केट करच्यो. इतलीं वर्सां रावता न्ही थंय. आतां ताणें म्हणटा तशें पॉलिटिकल कॉल दितकीर आज एकदम 4-5 हजार लोक येतात, नाजाल्यार हरशीं 10-12 वर्सां ते कांयच करिनात. म्हणजे लोकांक खरेंच फॉरेस्ट इतलें त्रास करता काय कितें? जर नित्याक इतलें त्रास करतालें जाल्यार ती चळवळ सस्टेन इतलीं वर्सां जावं जाय आशिल्ली. आतां अकस्मात तुमी कित्याक येता म्हणजे CMान जो सकाळीं मुद्दो अशें हें सोडला की रेड इंडस्ट्री भितर जावची ना, मायनींग भितर जावचें ना. म्हणजे कोणाक शिनाल आसा की तुमी जरी लोकांक जेन्युइन जे लोकांचे अधिकार आसा सनदाचे ताजे सरकार ट्रायबल रायट्स तांकां लावन तांचे अधिकार तांकां दितलो ना म्हणले तरी आमकां गांवच्या लोकांक फॉरेस्ट्या जायत कित्याक आमी जरी उज्वलान 400 रुपया सिलिंडर लोकांक 400 रुपयान सिलिंडर मेळना गोंयाक तरी. गोंया 6 लाख पर कॅपिटा. सो लोक अजून गांवांतले भोरे बांदून आनी हें करून लांकडां जोडून अजून रान्नी गोंयाकूय चलतात. सो लोकांक फॉरेस्ट जाय. मुख्यमंत्र्यान अनेक गजाल सांगल्या की 40 गांव हातूंतल्यान काडपा खातीर शिफारसूय केल्या, बट उरिल्ली जे गांव आसात किशोर ते म्हणटात की ते हातूंत एक गजाल तांणी क्लियर सांगल्या की हे गांव येतलेच 59-69 गांव जे आसात ते तुगेले आसतलेच म्हणून हातूंत भितर. तुका हातूंतलो खंयचो व्यू बरोबर दिसता? एक लोकांचो मुद्दो आहा, दुसरो जॉयल सांगता मुद्दो आसा की बाबा खोलायेन विचार करात, लोकांच्या दैनंदीन जिवना भितर कांय फरक पडना. एट द सेम टायम होय प्रश्न आहा की आमच्या गांवाची ग्रावंड रियलिटी अशी आसा की जर मालकी हक्कच ना की फाल्यां मागीर ताजी स्टेबिलिटी कितें? म्हाका दिसता पांडुरंगान आनी जॉयलान बऱ्या तरेन हो विशय समजून सांगलो. एक गजाल इको सेन्सिटीव झोन जो आसा तो इको सेन्सिटीव झोन कित्याक लागून? कारण तेजे पर्यावरणीय दृश्टिकोनांतल्यान गरजेचें आसा तें. आतां आमी म्हणटात की गोंयची भौगोलीक रचना भौगोलीक लिमिटेशनूच इतले आसात की हे नवीन निर्बंध लादून मागीर लोक खंय रावतले. आतां म्हाका दिसता की हे निर्बंध असल्या कारणान आतां मेरेन हे आमचे गोंय उरला, नाजाल्यार हें इतक्यान काबार जावन वयतले आसलें. एकी कडेन CRZ खातीर कांय प्रमाणान तरी निर्बंध येयल्या कोस्टल लायनान, दुसरे कडेन फॉरेस्ट म्हण किंवा इको सेन्सिटीव झोन वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हण त्या खातीर जंगलां आमची वाटावली आसात. आमी विदीन लिमीट
विदीन ह्यो सगळ्यो गजाली इको सेन्सिटीव झोन बी ज्यो गजाली आसा पळय त्यो फुडल्या पिडये खातीर म्हत्वाच्यो आसात. त्यो जर आमी सांबाळून दवरूंक ना गेल्यार कितें जातलें. एक विशय जो आसा की आतां ज्या तरेन मिटींग जाली म्हणजे जश्यो पॉलिटिकल सभा भरतात तश्यो मिटिंग्यो जाल्यो, सरपंच पंच थंय एक्टिवली दिसून आयले. इतलीं वर्सां त्या इको सेन्सिटीव झोनाच्या संदर्भात जागृती कित्याक जावंक ना. एक म्हणजे तितून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक कंप्लीट फेल्युअर. हे सगळ्यो गजाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लोकांक समजून दिवंक जाय आसल्यो की इको सेन्सिटीव झोन जर जायत जाल्यार खंयच्यो बरें कितें वायट कितें. आनी दुसरी गजाल प्रमोद की इको सेन्सिटीव झोन हो गरजेचो. सो त्या लिमिटेशनान सुद्दां खंयचे बाबा गजाली खंयच्यो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स परमिटेड आसात अशा पद्दतीन जर जागृती जावपाक जाय. एब्सोल्युटली तशा पद्दतीन जर प्रमोद तेचो अभ्यास जाल्लो आनी त्या एक्टिविटीजान जर त्या लोकांक प्रमोशन दिवन तेंचे लायव्हलीहूड जर आमी अपग्रेड केले गेल्यार तो विशय सॉल्व जाता. आमकां नाकाच थंय मायनींग जावची ना, थंय हें जावचें ना, आमच्या लायव्हलीहुडाचेर परिणाम जातलो अशें म्हणून जर आमी इको सेन्सिटीव झोना कडेन जर पळोवपाक लागले जाल्यार तेचे परिणाम हे गोंय म्हणून आमकां भविश्यांत परवडपाचे. बरो इंट्रस्टिंग प्रश्न हे काडलो की इतले निर्बंध आसून सुद्दां आमी दोंगर पोखरतात. निर्बंध कमी केल्यार आमी कितें करतले हो प्रश्न म्हाका दिसता आसाच.